सुम्या तुझ्या तेंपल्याक येता भेटून बलिदान वर्णू मोगान तुझे वरदान तुवें केल्ल्या सरकाराक अर्पून आमचो मान मुकोर तुजो काळजा मोला सुम्या तुझ्या तेंपल्याक येता भेटून बलिदान वर्णू मोगान तुझे वरदान तुवें केल्ल्या सरकाराक अर्पून आमचो मान मुकोर तुजो काळजा मोला नमन तुका देवा बापा नमन तुका जेजू क्रिस्ता नमन तुका पवित्रात्म्या नमन तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बापा नमन तुका जेजू क्रिस्ता नमन तुका पवित्रात्म्या नमन तुका त्रिएक देवा उत्तर तुझे ऐकूंक आशेता उतरा प्रकार जियूंक त्रेता सुख तुका मी सर्वय संती तुका भेटयता कृपे बेसाव तुझे लालेता उत्तर तुझे ऐकूंक आशेता उतरा प्रकार जियूंक त्रेता सुख तुका मी सर्वय संती तुका भेटयता कृपे बेसाव तुझे लालेता नमन तुका देवा बापा नमन तुका जेजू क्रिस्ता नमन तुका पवित्रात्म्या नमन तुका त्रिएक देवा नमन तुका देवा बापा नमन तुका जेजू क्रिस्ता नमन तुका पवित्रात्म्या नमन तुका त्रिएक देवा या मिसवळर प्रत्येक रितीन मागे देवदीन मौनिका क्वेलो मिसितात बेनेडिक्टानी दुल्सिन क्वेलो अर्गामेस सारा अंतोनिया अर्गामेस एंजल एलिशिया डिसूजा अर्गामेस लेरिसा कर्नेलियो गरचल मावा पसोत मिसिता एडविन लीना कर्नेलियो अर्गामेस हॉलिवेर असुंता मेंडोन सानी कुटाम अर्गामेस शारोन डिकॉस्टा अर्गामेस एल्डन पिंटो तशेंच सर्व भुरग्यां पसोत ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयण्यानो आनी प्रत्येक जावन पयलो कुमगार सेवच्या म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आज क्रिस्त रायाचे फेस्त इगर्ज माता आचरण करता जेजू क्रिस्त राय ना केवल ह्या संसाराचो बागार सर्गींचो रचणार आनी पदवेदार म्हणल्यार शिकवणो आयचे फेस्त आमकां शिकयता आनी ह्या जेजू रायाच्या फेस्ताच्या दिसा जायती तयाराय करून संतोषान आनी आशेन रावलो दीस आज उदेला आमच्या ह्या 10 जाणां भुरग्यांच्या जिवितान
जर तर आमच्या जिविताची बोव मोलादीक आनी उडास आसचो तो एक दीस सेडावत विसारल्यार आमकां सांगतात कुमगाराचो दीस. जायती उर्बा, जायती आशा, जायती तयाराय जाल्ले उपरांत कुमगार घेवचो पयले फावटी क्रिस्ताक सेवल्लो तो दीस. आज ही नेणटी भुरगीं जेजू क्रिस्ताक पयले फावटी सेवताना तांच्या खातीर मागया. तांचो भावार्थ मुखार दंडन अशें एक बरी जिणी जियोंक तांकां देव आदार दिवन दी म्हणून मागया. आनी जिविताच्या हर एका वेळार, जिविताच्या हर एक घडये तसो जेजू क्रिस्त आमचो राई आमच्या संगी रावो आनी प्रत्येक सावन ह्या भुरग्यांच्या जिविताक प्रकाश घालूं आनी तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सुकल्या जावंक पुरो. देवा विरोध वा मनशा विरोध आमी सूख केल्या जावंक पुरो. आमचो भावार्थ दंडळला जावंक पुरो. जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी केल्ली सर सुखी त्या देवा मुखार दवरुया आनी त्या देवाच्या बक्षणे मागून घेवया. खऱ्या काळजान बऱ्या मोनान आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमी केल्ली सर पातकां वळखून घेवन आनी दोग धरून म्हणोवया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवा आनी तुमकां मोव विणिनो सगळ्या सारून सांगता. मनात चिंतून तोंडात सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हज्या संस्कार प्रियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोव विणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा 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 देवा उजळी उजळी शक्ती ताच्या इष्टा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. महिमा 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 देवा उजळी उजळी
जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्या स्फूर्त सुमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे महिमा 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 देवा उसर्गी उसर्गी गीत्याक पोवी अत्यासंगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सकडां सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताजे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवे करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटयल्ली सगळी तुजी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकोवंक फावोक म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एजाकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशे गवळी आपल्या हिंडांचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अनकरांच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यांत हांव तांकां निवाळतलो. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलेल्यांक हांव सोडटलो वा चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. गायेल्ल्यांचे गायी बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसल्ल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजी विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांव बोकड्या आनी बोकड्यां मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्यां मदें नीत करतलो. देवाचे उतर हें. देवाचे उडोवकार. श्लोक सर्वेस्पर म्हजो गवली कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवली कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेलता ते तो म्हाका विशेव दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. निशांत उदका सरशीन म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जवान दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हज्या माथेन तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसताली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना.
तू सस्ताची येतलो सर्वस्पोर तुमचे सोभे आसो तुमचे सवे आसो मातेव परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो मनशा पोत सगळ्या देवदूता सांगाता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आणि सोमेस पर्जा ताचे समोर जमो जातल्यो आणि गवळी बोकड्यांक बोकऱ्या तावन वेगळी करता तशें सोमेस मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो बोकड्यांक आपल्या उजव्याक बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो उपरांत उजव्याक आसल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो संवसाराच्या आरंभातान तुमकां म्हूण तयार करून दवरल्या ते राज तुमचे दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेलो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात तवळ ते बगेवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेलो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें केदाळा तुका ताणेलो पळयलो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी म्हज्या आती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें उपरांत आपल्या दाव्याक आसल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडलेल्या न्हू देवसाराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव ताणेलो तुमी म्हाका पियोंक दिल्लें ना हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेलो देखलो परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयलो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या आती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी ते वेताले ससनाच्या केस्तीक पूण भाग्यवंत वेताले ससनाच्या जिविताक देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्त साठ आनी स वर्सां हांव ताका मान करून येयलो ताणें म्हाका कितें अन्याय करूं ना आनी थोड्याच काळाक
ताका अवमान करून तो मान हांव वगडोंक तयार आसा. 60 आनी 100 वर्सां ताणें म्हाका कितेंच अन्याय करूं ना, ताका हांवें मान केल्लो आनी थोड्याच वेळा खातीर ताका अवमान करून तें भाग हांव वगडोंक तयार आसा. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक रितीन म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, पोलिकाप बिस्व दुसऱ्या शेतमानांत जेन्ना ताका रोमाघार धरून रोमाक आपूण व्हरून सगळ्या परजा मुखार तुका तुवें पातयेवच्या त्या जेजू क्रिस्ताक शिराप घाल आनी तुका आमी सोडटले हांव म्हणून त्या अधिकाऱ्यानी ताका विचारल्या वेळार ताणें दिल्ली जाप ही 60 आनी 100 वर्सां हांवें ताका मान केला आनी ताणें म्हाका कितेंच अन्याय करूं ना आनी मुखारी हांव तसो करचो ना. तितलें म्हणल्या खातीर त्या अधिकारी म्हळें तुजी मोत या तुजी चिंता पोतूंक बदलनातल्यार या बदलिनातल्यार तुका आमी उलपयतले हांव. आनी दादळा तो पोलिकाप म्हणलो 1 घंट्यान उलपोवन पालवोच्या त्या उज्याक हांव भियोंचो ना. तो 1 घंटो मात्र तो उलपतलो या पेटतलो आनी उपरांत तो पालवोन वेतलो. तो उपरांत पालवोन येतलो. पूण तुमकां येवच्या त्या जट्टे विरोध तुमी जागृत रावंक जाय. तुमकां कितें जाय तुमी करा, हांव म्हज्या रायाक मान दिता. ह्या संवसाराच्या अग्नी बागार ताका मात म्हजी तकली बागयता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, आज पयले पटी तो राय तुमचे भितर येवंक आयते आसा. तुमचें काळीज ताचें तें सिंहासन जावन आसा. आज सगळो सर्गस हांगा आयला म्हणयत आनी थोड्याच वेळान तो सगळ्या संवसाराचो तुमकां मोगान धरचो, तुमकां आपणाच्या वेंगेन धरचो, तुमकां सांबाळचो तो जेजू क्रिस्त तुमच्या काळजान येता. ह्या भुरग्यांक हो भावार्थ दिवंक फुडें आयल्या वडिलांनो, तांकां भावार्थ शिकोवंक तरबेती दिल्या शिक्षकांनो आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां हांव शाबासकी पाठयता. तांकां आमी थाळयो भेटया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज इगर्ज जेजू सगळ्या संवसाराचो राय ही परब व्हडा धाबाजेन संतोषान व्हड्या गौरवान आज आचरण करता. आज राय राणी म्हणलो हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही इनवॅलीड, आज रेलेवेंट ना. आज कितें ह्या संवसारांत राय राणी आसात गी, काल एक नांवा खातीर ती एक चरित्रे खातीर ती आसात, पूण राजवडकी चलोवची गव्हर्मेंटान. पूण कशें एक राय राणी अधिकाराक आशेताली गी, तशेंच आयच्या संवसारांत अधिकाराक आशेवचे मनीस ना म्हणून आमी सांगूंक जायना. जावं पुरो सामाजीक क्षेत्रांत, जावं पुरो धर्मीक क्षेत्रांत, जावं पुरो राजकीय क्षेत्रांत हर एकलो मनीस आपूण वयर येवचे, आपणाक नांव जाय, आपणाक अधिकार जाय म्हणून हर एक दीस पेसाडटा, हर एक दीस वावर करता आनी दुसऱ्यांक तो लागाड काडूंक तो फाटीमुखार सरना. आज अशेंले आसतना इगर्ज आमकां ही बो अपुरबायेची परब दिता आनी सांगता आमकां आसा राय एकच, तो जेजू क्रिस्त. ताचें सिंहासन जावन आसा तो पवित्र कुरीस आनी ताचें रूल ऑफ लायफ जावन आसा, या कानून जावन आसा देवा सोमोग आनी पेल्या सोमोग. तेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें फेस्त येवंक एक कारण आसा. 19 शतमानांत 19 न्ही 20 शतमानांत जर्मनींत हिटलर सगळे लोक हेल हिटलर म्हणटाले. इटलींत मुसोलिनी हेल मुसोलिनी म्हणटाले आनी रशियांत स्टालिनाक हेल स्टालिन म्हणटाले. आनी हे तेगी
राय ह्या तेगी डिक्टेटर्स जाती खाती वयर धर्मा वयर आपूण उंच म्हणून झगडें करनासतना आपले इगज माता थंय उबे रावता आनी तांकां पंतावन जावन सांगता तुमच्या त्या राजवडकेक बोळ आसचें ना, तुमच्या त्या राजवडकेक शांती समाधान आसचें ना, तुमच्या त्या राजवडकेक एक अंत आसचें ना, तें कदाळा पडटा म्हणून तुमकां कळीत आसचें ना, पूण तुमकां आसा एक राय, तो सदांच राय आनी सगळे संवसार सगळी पृथ्वी सगळें दायज ताचे खातीर ताणें त्या देवा बापान रचलें जावन आसा. आनी अशें तें जाती खाते वयर झगडटना मनशांक धर्मा वयर विंगडन करतना आपले इगज माता म्हणटा आपले तुमकां आसा एक राय, तो राय मोगाचो, तो राय भोगसाणेचो, तो राय त्यागाचो. आज हो संवसार कोणें जिखचे तर थंय मोग आसूंक जाय. आज हो संवसार कोणें जिखचे तर थंय भोगसाणें आसूंक जाय. आज हो संवसार कोणें जिखचे तर थंय त्याग आसूंक जाय. ही एक सिच्युएशन खाली संवसाराक सीमीत जालें न्ही, खाली इगज मातेक सीमीत जालें न्ही, तुमच्या आनी म्हज्या सगळ्याच्या कुटुंबाक तें लक्ती जाता आनी भोव वासबी जावन आसा. आमी जावन आसा त्या रायाचे सेवक, ताची परजा, जसो राय ताची परजा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाक आमी ह्या बोवापूर बायन आमच्या भुरग्यान वाचलें एझेकियल प्रावतीच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. सोमी म्हणटा, देव म्हणटा इट्स इनफ, पुरो, हांव म्हज्या परजेची जतन हांवच घेता, पुरो. ह्या संवसारी रायान म्हज्या परजेची जतन करूंक जायना, इट्स इनफ. कित्याक कित्याक देव इनफ म्हणटा? आमी सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथाक या, देव जावन असो इस्रायल असो राय, देव जावन आसलो इस्रायल असो राय, तो तांकां राखतलो, सांबाळतलो, तांकां शिक्षाय दितलो आनी तांकां सारक्या वाटेन चलयतलो. आनी आपले इस्रायल परजा म्हणटा अन्यक राष्ट्रा भशेन आमकां एक राय जाय. देव तांचो राय जावन आसलो. पोरण्या तेस्तामेंतांत बोदुकीची गडीत हें जावन आसा. लोकांनी आपणाक रचल्या रायाक तिरस्कार करून संवसारी रायाक विसारची एक बोदुकीची गडीत जावन आसा. आनी आपले देव सामुएलाक म्हणटा, दे हॅव नॉट रिजेक्टेड यू, दे हॅव रिजेक्टेड मी. ताणें तुका सामुएल तिरस्कार करुना, ताणें म्हाका तिरस्कार केला. वच तांकां एक राय दी. आनी देव तांकां सांगता, जर तूं ह्या संवसारी रायाक आशेताय तर तो तुमच्या मदल्या बेस्ट मनशांक व्हरतलो, तुमच्या मदल्या बेस्ट वस्तू व्हरतलो आनी तुमकां बंदडेक तो व्हरतलो, तुमकां गुलाम करतलो, तुमचे थंय आसले ते स्वतंत्र तो काण व्हरतलो. आनी आपले तुमी इस्रायलाची चरित्रां पळयल्यार हेंच घडटा. 25 तो 27 राय तांकां आयले. तांणी तांकां स्वतंत्र दिलें काय? तांणी तांकां आशेलें दिलें काय? ना. एकल्या थोड्या रायांनी तांकां असिरियाच्या बंदडीक धाडलें आनी थोड्या रायांनी बाबिलोनाच्या बंदडीक धाडलें. आनी ते बाबिलोनाच्या बंदडींत इस्रायल परजा आसा. आज आमी त्याच बाबिलोनाच्या बंदडींत आसा. आनी सोमी म्हणटा, देव म्हणटा इट्स इनफ, पुरो, हांव म्हज्या परजाची जतन घेता. ती अंधकारांत आसात, हांव तांकां फाटीं हाडटा, तांची शुश्रूषा हांव घेता, तांकां समाधान हांव दिता. ते म्हजे जावन आसात आनी हांव जावन आसा तांचो देव. हाच्यानी व्हरतो देव आनी राय आमकां जाय की म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आनी त्या रायाक मान करचें, ताणें शिकयले ते उपादेश पाळून जिवोवचें. वाचबी न्ही गी, जाय की वाचबी. आनी आमी आयच्या वांजेलाक या, जसो राय तशी ताची प्रजा. कसो राय ह्या संवसार हो संवसार जिखलो गाय, ताच्या मोगांत, ताच्या त्यागांत, ताच्या सॅक्रिफिसांत. आनी तेंच करूंक ताच्या परजाक म्हाका तुका आपयता, म्हाका तुका आपयता. आनी म्हणटा
देवाचे राज स्वीकार करूंक आयते जाल्ल्यानो तयार रावा. ते ओड बदीक आस्त बदीक तुमकां देवान तयार करनला स्वीकार करूंक फुडें या. कशें जे कितें तुवें म्हज्या अती ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. जे कितें तुवें म्हज्या अती ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. आमी सांगणी आसा बोवा पुरबायेची, सर्गाक राज सेजाराच्या आंगणांत म्हणून. सर्गाक राज सेजाराच्या आंगणांत. हांवें एक ती सांगणी आयकली. आज आमी मातये वयर आसा, फाल्यां माती आमचे वयर आसा. आज आमी मातये वयर आसा, फाल्यां माती आमचे वयर आसा. पूण आमी जट्टेच्या त्या बंदराक वेता आसतना आमचो राय त्या गर्दनाच्या गोठांत एक सादो मनीस जावन, एक चारित्रीक जेजू जावन जल्मून येना. बगर जैतेवंत राज जावन बऱ्या आनी वायटा मध्ये एक जट्टी करून घेता. जर तर तुवें बरें केलें ससनाच्या जिविताक आमी पावतल्या, जर तर तुवें वायट केलें ससनाच्या केस्तीक आमी पावतल्या. ही म्हजी उतरां न्ही, म्हज्या बोल्सांतली न्ही, बगर पवित्र पुस्तकाची उतरां जावन आसात. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज ह्या संवसाराक झुजू नाका. आज ह्या संवसाराक अधिकार नाका. आज ह्या संवसाराक पयशे नाकात. आज ह्या संवसाराक जाय मोग. आज ह्या संवसाराक जाय बक्षाने. आज ह्या संवसाराक जाय त्याग. कित्याक तुमचें ह्या म्हजें जिवीत आमकां कळीत आसा. आमच्या जिवितांत व्हडलें पोकळपण आसा. तुमी पात येतात की नात की म्हाका गोत्तो ना, पूण हर एकल्याच्या मनशा जिवितांत तें व्हडलें एम्प्टीनेस आसा. ते एम्प्टीनेस बरेचे तर मोगा वरवीं, त्यागा वरवीं, सॅक्रिफिसा वरवीं मात साध्य. टुडे एवरीबडी वॉन्ट टू बी फील लावड. आज सगळ्यांक आपणाक मोग केला म्हणून बोगाचे. टुडे एवरीबडी वॉन्ट टू फील दे आर अंडरस्टूड. आज सगळ्यांक जाय म्हाका कोण समजतात. टुडे एवरीबडी वॉन्ट टू बीइंग एक्सेप्टेड. आज सगळ्यांक जाय म्हाका सगळीं स्वीकार करतात. आज देवान आमकां जाणवाय दिल्या, ती जाणवाय आमकां जाय जाल्लें आस्त बदीक दितात. मोग, एक्सेप्टन्स आनी बीइंग अंडरस्टूड मेळचें त्या सर्वेस्वर देवातावन मात्र. ते सर्वेस्वर देवातावन मात्र. तें आमचें थंय आसतलें तें पोकळपण वसाचें तर देवान आमचें थंय भरती करीचे. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां आपयता. आज आमी जाती खातीर, आज आमी सोसायटल स्टेटसा खातीर, आमच्या जाणवाय खातीर विंगडण जावचें नाका. बघा मोगा खातीर, बक्षाणे खातीर, आमकां एक्सेप्ट करचे खातीर, एकामेकाक समजून क्रिस्ताच्या त्या मोगांतान येता, एवकरिस्तांतान येता ती बोळ आमचे कर्ण घेवची तो वेळ आयला. आज आमी निजायकी बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. आज आमी निजायकी बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. कोणी आमकां आमचे वयर अधिकार चलयता म्हूण न्ही, बगार आमचीच आशा पोशा आमकां अधिकार चलयता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यान, आज पयले पटी तुमी त्या रायाक स्विकार करूंक वेतात. आज पयले पटी तुज्या आनी त्या रायाची पयली भेट जाता. कशें आवयच्या गर्भांतून तूं ह्या पृथ्वेक येताना पयले पटी ह्या पृथ्वेसांनी तुजो भेट जालो गी आनी तुवें रडलें गी. आज तूं संतोशान रडटा तुमी, कित्याक पयले पटी तो जेजू तुमच्या काळजांत येता. तुमकां आज तें कितलें समजता म्हाका कळीत ना, पूण एक दीस समजतलें. आज पयले पटी तुमी येदोळ मुसर तुमची आवय बापाय मुखार येता आसतना तांची तोंडां पळोवन आसल्यात. कदाळ एक पटी म्हाका जेजू मेळटा की वय की न्ही, वय मू हांवें पोरी विचारलें तुमकां कुंगार घेवंक मोण आसा गी म्हूण, वय मू वय वय आसा म्हूण तुमी सांगलें. आज तोच जेजू आयते आसा आनी थोड्याच वेळान तुमच्या काळजांत येता. तो जेजू तुमचो पयलो मोग जायचे. Jesus should be your first love. Jesus should be your first love. ह्या संवसारांत तुमकां म्हणलो तुमचो आसा एकलोच तो जेजू. आज तोच जेजू
तुमकां रचल्लो, तुमकां आवय बापूय दिल्लो, तुमकां शिकाप दिवचो, तुमकां राखचो आनी थोड्याच वेळान तुमचे भितर येता. कित्याक येवकरी जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचें उगम आनी शिखर. आमचें सगळें जिवीत ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आसा. आज हीं भुरगीं तें स्विकार करूंक वेतात. परच्या पोर तुमी कुमसार जाल्यात आनी आज तुमचें काळीज भोव पवित्र आसा. आज तुमचें काळीज भोव पवित्र आसा आनी सदांच तें पवित्र दवरा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, कशें आज आमी त्या क्रिस्त राया भशेन जिवोवचें? कशें आज आमी त्या क्रिस्त राया भशेन जिवोवचें? आज हो संवसार बुकेला, आज हो संवसार ताणेला, आज हो संवसार विणगो आसा, आज हो संवसार बंदडेंत आसा. खंयचो संवसार? आमचेंच कुटुंब. खंयचो संवसार? आमचेंच कुटुंब. आज आमच्याच कुटुंबान बुकेली मनशां आसात. आज आमचेच कुटुंबांत ताणेली मनशां आसात. आज आमचेच कुटुंबांत विणगी जाल्लीं मनशां आसात. आज आमचेच कुटुंबांत बंदडेंत आसलीं मनशां आसात. ते विणगे पळोवन ती बूक, ती थाण मोगांत, त्यागांत, सॅक्रिफिसांत आनी बॉक्सांत मात्र आमी ती भरती करूंक जाता. आनी तशें जिवोवंक आयची लितूची आमकां आपयता. आज आमी देवाची परजां जावन परजां कशें रायाक राखता काय ताचे पासून झुजता. आज आमी ह्या संवसारा विरोध झुजोवंक आसा. आनी कशें आमी झुजतले? आमच्या बोळांगी बिलकुल साध्य ना, आमच्या जाणवयांगी बिलकुल साध्य ना, आमच्या असल्या पयशांगी बिलकुल साध्य ना. बगार कशें? बऱ्या क्रिस्ती मावल्यान हांव पोर एकल्या भुरग्याच्या घरा गेलो. तें आयचें तें इन्सिडेंट भुरग्यान तुमी उडास दवरा. भोव अपुरबायेचें इन्सिडेंट. भुरगीं आयले आनी म्हळें बेसांव दी रे पाद्राबा म्हणालें. ती आजी आसली, आयलो हात पडलो तोंडाक. ती आजी आसली, आयलो हात पडलो तोंडाक. काले म्हळी बेसांव दी रे. भुरगीं आयकोना. हांव सॉरी म्हणना, आजेन सोडूना, चिंचेचे आडार काडलें, 4 दिलें. तल्यारी आयकोना, पूण आजेन सोडोना. आवय येयली, आवयनी तशेंच केलें. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, वडिलांनो, आज तुमच्या भुरग्यांक कितें तांणी घेतात तांकां कळीत ना. पूण एक उडास दवरा, तुमकां जबाबदारी आसा. इफ एट ऑल वी हॅव टू विन दीस वर्ल्ड, वी हॅव टू विन दीस वर्ल्ड विथ गूड वॅल्यूज. काल हांव एका कुटुंबां गेलो. ती एकली वडील आसली. फादर, तुमी आज आमच्या क्रिस्ती समुदायाक शिकया मावल्या म्हळ्यार कितें म्हणून. आनी मावल्या खंयच्यान येतात? त्या क्रिस्तांतून मात्र ती मावल्या येतात. वी हॅव टू बी रुटेड इन क्रायस्ट. आमी क्रिस्तांतय आमी आमची पाळां रोंबयचे. आमची पाळां क्रिस्तांतय रोंबयचे. क्रिस्ताचें पवित्रपण, क्रिस्ताचें बोगसाणें, क्रिस्ताचो मोग आज आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाक वत्या रितीन, प्रबल रितीन जाय. नातल्यार ह्या पोकळपणांतून आमी केदींच सुटका जोडची ना. आमी विणगी आसतले हांव, आमी बुकेतले हांव, आमी ताणेतले हांव, आमी बंदडेंत आसतले हांव. आज ह्या संवसारा फुडकन रावचे तर वी हॅव टू हॅव अ गूड वॅल्यूज. म्हज्या बोगाळ वडिलांनो, तुमकां त्या सरस्वती देवान अधिकार दिला. त्या सरस्वती देवान अधिकार दिला ह्या भुरग्यांक वागोवंक, क्रिस्ती मावल्या शिकोवंक. त्या सोम्याची कृपा आज आमी मागया. येवकरी जावन आसा एक एकवटाचो संकेत. आज आमचे समुदाय बांदीचे तर तसो एकवट आमकां जाय आनी तो येता त्या पवित्र आल्तारींतून मात्र. तो आमी आयज आमच्या घरा व्हरूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक तो दिवंक जाय. फाल्यां रडोवन आमी कितेंच प्रयोजन ना. आज आमी आमची भुरगीं रडल्यार व्हडणी, फाल्यां ती संतोशान आसतलीं. आज आमची कुटुंबां रडल्यार व्हडणी, फाल्यां ती दादोसकाय नासतलीं, क्रिस्ताची जातलीं. आनी सांव पावलो भशेन आमी मेल्यार जियेल्यार क्रिस्त, आमी क्रिस्ता खातीर जियेता म्हणलें चिंतप आनी जिवितांचें जातलें. इस्सू कृपा आज आमी मागया. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां बरें मागता. जे क्रिस्ताक तुमी स्विकार करतात, क्रिस्ताची तुमी जायात.
हे म्हणजे उतर तुमच्या मोतीन वरात क्रिस्ताचे तुम्ही जायात आज तुम्ही अंजाळ आसात अंजाळ रावून जियेयात इसू कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ त्या त्रिंदादी देवातय आमी उक्त्यान प्रगट करया. सतमंता देवाक सर्वोदरा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रस्त्यारात आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यान करपी संभवलो ओंकार मुळेंतान जल्मलो पोंच पिलातान कसुसले ताका कुर्सार सुटलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदेवा देव बापाच्या उजव्यार बसला थंय जिव्यांच्या मेल्यांची मुक्ती करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाचनो देवस्तुतीच्या ह्या निमाण्या आयतारा जेजूक सार्वत्रिक राय म्हणून प्रगट करतना ताच्या रायळपणाच्या मध्यस्थिकेंत आमच्यो सर गरज्यो आनी विनवण्यो बापा समोर आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आयक आमचे मागणे. बापा आयक आमचे मागणे. बापा आख्या पवित्र सभेक तिच्या वडिलांक तुज्या पुताच्या रायळपणाच्या परजळान बर आनी तांणी ताजे मिसांव तुज्या आनी लोकांच्या मोगान जारी करूंक तांकां कृपा दी म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आमचे राष्ट्र चलोवणवरच्या सरकारी अधिकारीचेर आनी लोकांच्या प्रतिनिधीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एका निवासीची हक्कां राखून व्हरूंक तांणी वावरूंक तांकां कृपेन बर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आमच्या दियेसींत पवित्र सभा खरो बावर्त्यांचो जोमो बांदून हाडच्या सर्वांनी खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आमचे फिरगेजेंत आजच्या सर कुटुंबांक राख आनी सांबाळ देवाच्या उतरांचेर मागण्याचेर पातयेवन एकामेकाच्या मोगाच्या संबंधांत जियोंक फावो कर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आमच्या फिरगजीच्या भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती वाडोवन येता आसतना वायट सालींक बली जायनासतना खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मौल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कृपेन बर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. ह्या बलिदानाक जमलेल्या सर्वांचेर तुजें विस्नार आशिर्वादां घाल आनी आमी हर एकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन आमच्या भावार्थाक साक्ष दिवचें कर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आज प्रत्येक जावन पयलो पावटी जेजू क्रिस्ताक सेवच्या आमच्या ह्या धा भुरग्यांचेर आमी मागया. जिविताच्या हर एक घडी आनी जिवीत ह्या संवसारी संपा पर्यंत भावार्थांत घट रावून जेजू क्रिस्ताकच वेंगून रावोंकचे भाग तूं तांकां दी म्हणून मागता. बापा आयक आमचे मागणे. आतां आमची सर्व खासक्यो विनवण्यो गरज्यो त्याच देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार हाडलेली आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी तुज्या पुताक आमच्या जिणयेचो आनी समुदायाचो आयकून जियोंक दया कर. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं.
स्वीकार कर बापा काळी गो भुरग्यांनी तुझ्या अर्पोचो भेटयता उदक वाचो अर्पिता वांगडाकाचो स्वीकार कर बापा काळी गो भुरग्यांनी तुझ्या अर्पोचो आमची दाना अर्पिता जीवन आमचे नंदन करून लालय मागता खुशी तुझ्या काळजांचो काळजां भेटयता माया मोगाची तुझो आदार मागता भेटयता उदक वाचो अर्पिता स्वीकार कर बापा काळी गो भुरग्यांनी तुझ्या अर्पोचो भेटयता उदक वाचो अर्पिता वांगडाकाचो स्वीकार कर बापा काळी गो भुरग्यांनी तुझ्या अर्पोचो आमी बाकासो बोवाय घुटलो मोगासो आनी एकवटासो विविधेनी वांटून घेऊन मोगांची आमच्या बिस्कुट आमची तुका भेटून घेता भेटयता उदक वाचो अर्पिता स्वीकार कर बापा काळी गो भुरग्यांनी तुझ्या अर्पोचो भेटयता उदक वाचो अर्पिता वांगडाकाचो स्वीकार कर बापा काळी गो भुरग्यांनी तुझ्या अर्पोचो म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवीधरा देवा बापाक मानता दसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनागणी महिमेक आमच्या नेत्या पुरुषाच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे भक्षणे जोडूंक सगळ्या मनशाक तुवें वेंगेन हाडून तुज्याच पुताक ह्या संवसाराक आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांती रेकोटाव म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परातय उबारतो. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर उकाळी आनी सर उतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसोनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय ससनाचो ह्या कामचो आनी एकलो सुराय सर उरसनेचो. शांतीची तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका आपणाकच भेटोवन केली आनी अशी मनशाकुळाची सोडवण संपदली. सगळे तुजे रसनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक रसने सासणीक आनी सर्विफीक राज तुजे महिमेक ताणी ओपून दिले. राजसताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सरदळबरा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायता. तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काश पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजी आज्ञा सांबाळ पाळून हो संस्कार आमी समरमता. तो परदीण चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची.
त्याच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गुड परगटोया. जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमतो, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येड्या सोम्या जेसू आम्ही परगटता. बापा, आमचे सोडवणे पासोत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरणांचो, तुझ्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्ग सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. ह्या बलयेन आपल्या मरणाक आमकां तुजी इश्टगाल जोडल्या. तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले श्रासनीक दान तूं आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मोरेच्या, तुज्या भाग्यवंत दुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समस्त भक्तां सांगता तुवें विंचूंक काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचे आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगतीक ह्या संवसारांत वाट सुर्या तुज्या पवित्र सभेक बावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुजे रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसारार वांटून दिताय. Tias Jesu forfém, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tei vitratmyaच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनान. Amen, amen, amen. Okay.
आमच्या सोडोंदराची आजच्या मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ताचो आनी माया मोगाचो संदेश आनी संकेत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत. देवाची शिडी, देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकुळत. देवाची शिडी, देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळली. आमी सर्व सुभागी.
तुका नादोशी कर जीवनांत तुझ्या जिणेन सदा जाय तूं म्हाका
प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सुमे जेजू क्रिस्त सक्तान सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताज्यो आज्ञा पाळोवंक आमकां अभिमान भोगता. ताज्या दाबाजीक परबे दिसा आमार जिविताचें जेवण आमी घेतलां, तेंच जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गी आनी ताज्या रासांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. देखन बसचे. मोगाच्या सुजान, गॅब्रियल, सारा, लरिसा, ओस्विटा, एंजल, जसविटा, शारोन, एल्डन आणि ॲशल. आज तुमचो दीस, तुमचो संभ्रम तुमच्या जिवितांत सदांच उडास उरचे दिसलो दीस. देखून हांगासर प्रत्येक रितीन हजर आसल्या सर याजकांच्या तर्फेन, तुमच्या तर्फेन तुमकांय तशेंच तुमच्या वडिलांक परबी उल्हास पाठयता. मोगाच्या भुरग्यांनो, काळजांत पयले फावटी आयला मोगाळ इश्ट जेजू राय तुमचो. विसरा नाकात मोग करूंक तसो. रियेका मिसा वेळार अत्रेक तुमचो जेजूक सेवचो उणो जावंक नजो. हेंच आमचें मागणें आनी हीच आमची आशा जावन आसा. आनी आज ह्या संभ्रमाच्या मिसाक आज हांगासर प्रधान याजक जावन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलां. कर्मेल गुडो बाळोक जेजू पुनशेताचे डिरेक्टर बाब रॉवेल डिसोजा. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सास भुरग्यांक जोगती शिकोवण दिल्या बाब रायन पिंटो, तशेंच साहा बेटवणीकर भुरग्यां पासत मागल्ल्या आनी भुरग्यांच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या बाब वलेरियन डिसोजा, बाब फेलायस डिसोजा, बाब डेनिस डिसोजा, तशेंच पयशिल्ल्या मिसांव गांवांत हांव कार्मेलितांचे मिसांव जगळुरांत आसा, ओविना डगळी आसा. जगळूर तावन हांगासर आयल्यात बाब विलियम मिरांदा, बाब पांतोन सोस, तशेंच ओविना अडगळी तावन बाब एनरी मॉरस. तांकांय तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या दिसांनी भुरग्यांक तरबेती दिल्ल्या बाब रायन पिंटो, श्रीमती स्टेला डिसोजा, श्रीमती जुलियेट आळवा, OSS श्रेश्रांक देव बरें करूं. सोबेत फुलांनी आल्तार सोबयल्ल्या OSS श्रेश्रांक दिनवास. ह्या मिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरून इगर्जेक जाय पडच्यो वस्तू पयल्या कुमगाराच्या उगडासाक काणीक जावन दिल्ल्या पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक वडिलांक देव बरें करूं. ह्या संभ्रमेक मिसान भक्तीपणान वांटो घेवंक आमचीं काळजां मनां देवातय उबारूंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीच्या संद्यांक, वेदीर सेवा दिल्ल्या वेदी सेवकांक देव बरें करूं. आज फोटोग्राफी केल्ल्या क्लॅन्यूट लोबोक, कर्मेल किरण युट्यूबार हे मीस लाईव्ह प्रसार केल्ल्या बाब स्टीफन लोबोक, क्लिओन आनी क्विंटस तुमकां आमचे दिनवास. लाईव्ह स्पॉन्सर केल्ल्या कुटुंबाक तशेंच पवित्र पुस्तक भुरग्यांक दिल्ल्या कुटुंबाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. एर कळोवण्यो. आदल्या आयतारा मिसाचेर समोसा लेखानीक 9,747 रुपीज तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. सगळो हप्तो देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या तशेंच स्वयंसेवक जावन मिसाची शिस्त पाळिल्ल्या आविला वाड्याघरांक देव बरें करूं. सोमारातावन शनिवारा पर्यंत देवस्तुती बाळोक जेजू वाड्याघरांनी करची. येवच्या आयतारा पयल्या मिसाक नागरीक समितीच्या संदेनी, दुसऱ्या मिसाक कुटुंबायता समितीच्या संदेनी देवस्तुतेची मांडावळ करची. नोव्हेंबर 20 आनी 6 तारखेर मंगळारा संजेच्या मिसा उपरांत फिरगस कवळीक परिशदेची जमत आसतली. सर संध्यांनी सुखनासतना हजर जावंक विनंती. ह्या हप्त्यांत फेस्तां नोव्हेंबर 20 आनी 3 तारीख सांग क्लामेंट पयलो हाचें स्मरण. नोव्हेंबर 20 आनी 6 तारीख सांजुआव बक्समन आल्तार भुरग्यांचो पात्रोण ताचें स्मरण. नातालांच्या फेस्ताक फायज जावच्या बाजोडीचो कुरो पत्राक लेखना कावना जायरातां दितल्यांनी बेगीन फिरगस दफ्तराक पावीत करूंक विनंती.
नोव्हेंबर 20 आनी 9 तारखेर येवच्या आयतारा भुरग्यांक क्रिस्ती दोतोनीची परीक्षा आसतली. सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत भुरग्यांनी वेळार आसर जावंक विनंती. येवच्या आयतारा सकाळीं तशेंच सांजेर आमी वड्यावार बॅडमिंटन टुर्नामेंट आसा केला. जिखल्ल्यांक कॅश प्रायज तशेंच ट्रॉफीज भोवमान जावन दितल्या. भोवमाना प्रयोजक जावन रावूंक खुशी आशिल्ल्यांनी बेगीन तिळसोवंक विनंती. आतां भिंतीन तशेंच खोंताचेर आशिर्वाद, ताचे उपरांत निमाणें बेसांव तशेंच साखरेचें गीत जाता आसतना भुरग्यांनी मुखार येवचें. तुमकां कोंत भिंतीन पवित्र पुस्तक सर्टिफिकेट आमी दितल्या. सर्वांनी उबें रावचें कोंताचेर आनी भिंतीनीचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट, मोर्न आनी जिवानपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच तुज्या मोगा पासून आनी कार्मेल दोंगराच्या भगवंत ओंकार मरयेच्या मोगा पासून आज तावन ही तुजी भुरगीं व्हडा भक्तीन बेंतीन घालतात. तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्पनांतलें बचाव जावन अखेर पर्यंत तुजे कृपेंत ती तीर रावून दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी सदा सर्वदा आमेन. पयले फावटी जेजू क्रिस्ताक सेवल्ल्या सर्व आमच्या 10 जाणां भुरग्यांक परबी कॉंग्रॅच्युलेशन. जेजू क्रिस्त आज तुमच्या जिवितांत आयला, तुमच्या काळजांत आयला. तो सदांच थंय वस्ती करून दी आनी जिविताच्या सर्व गणितान, संतोशाच्या आनी दुखाच्या गणितान तो तुमकां बुजावण आनी सांगात दिवन दी. हें जावन आमचें मागणें. तांच्या सर्व आवय बापायक आनी वडिलांक परबी पाठयता. आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताच्या मौल्यांनी आनी क्रिस्ताच्या वाटेंत तुमी चलयत आसतना ही तुमची बरें काम देवूच तुमकां आशिर्वाद.
मोंगाळ पुत्र सोवे अंकार मोरे आशीर्वाद दिला भगवंती बाळ मरिये आमकां सोद विनंतीकर भगवंत सजे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.